आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय धर्मीक कार्यावळी आनी खबरो। मुळगावा केळबाई देवीचो कौलोत्सव जालो। कौल दिले उपरांत उत्सव सुरू जालो। वेलंगा वेताळेश्वराचो वर्सुकी दीस जालो। लोकांनी दिंडी आणि बाकीच्यो कार्यावळी दवरिल्ल्यो। मयेची फामाद माल्ल्यांची जात्रा जाली। हांगासर माले उचलले वयतात। ते माले उचलल्या उपरांत 3 फेरे मारून ती तरंगा कडेन येता। तरंगाचेर अवसार जावन ती बरोबर दोनू फाटोफाट फुडें तरंगा आनी फाटसून माले अशें घेवन मदीं एका ठिकाणी रावता आनी थंय पेर्ण म्हटलें वयता। ती सगळी पेर्ण म्हणजे कितें तर ती आख्यायिका सर्व तिजें कौतूक कितें कितें कशें पण केल्लें आसा हें त्या घाल्लें वयता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि पार्सेकार आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल आणि सुदिना आड कंप्लेन घेऊन आप निमाणे बांबोळे सीबीआय कडे पावले। 2011 ते 2015 हायवे आणि उदका पुरवण प्रकल्पाची कन्सल्टन्सी मेळोवंक पैसे दिले म्हणून अमेरिकेन कोर्टाक केस चल्ल्या। भारतीय अधिकाऱ्यांक $1.18 दशलक्ष लाच दिल्या म्हणून सीडीएम स्मिथाच्या अधिकाऱ्यांनी कबूल केला। तातले $25,000 खंय गोंयान पावले। तातूंतले $25,000 हांगा दिल्ले म्हणून गोंयान दिल्ले म्हणून। सो आयडेंटिकल केस। एका सायडीन लुईस बर्जराचे केसीन गुन्हो नोंद जाता आनी हांगा सीडीएम स्मिथान कांयच जायना म्हणून आमी आम आदमी पार्टीन आमच्या फुडाऱ्यान वाल्मिकी नायकान एंटी करप्शन ब्रांचान एक केस नोंद केल्ली। ती केस ताणें फुडें व्हरूंक ना, एसीबीन व्हरूंक ना फुडें। आनी आमकां परत रिप्लाय आयलो की त्या दरम्यान म्हणजे टेक्निकल ग्राउंडाचेर ताणें सांगलें आमी इन्वेस्टिगेट करिना म्हणून। त्या दरम्यान कोणें अशें सीडीएम स्मिथाक कोणें काम दिवंक ना। $25,000 ह्या कंपनीन गोंया भितर दिले हे नाकारूंक शकत ना ते। तर हो गुन्हो कित्याक नोंद जायना हो प्रश्न आमी केल्लो। तर आज कांयच जायना म्हणून आमी ताजेर सीबीआयन आमी हे फायल केल्लें आसा आनी ताची एक प्रत जॉयंट डायरेक्टर मुंबय सीबीआय हाकाय धाडलेली आसा आनी पीएमओ ऑफिसानूय आमी ही प्रत धाडल्या कित्याक ते फक्त एंटी करप्शनाच्यो खबरो उलयता पण अस्तित्वान हें कांय जायना। खरें म्हणजे एक्शन सुद्दां घेवंक सोदिना।
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.